दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामध्ये एक व्हडली खबर आयल्या। ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत नीट विद्यार्थी आणि हेर तरणाटे धरणाचेर बशिल्ले, तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमणो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटी घेतला। सरकारी प्रतिनिधीकडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपली मुखेल मागणी मान्य जाल्या असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला। एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड धपको बसला। नेरुल वाठारात कथीत बेकायदेशीर व्यावसायिक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक 50,000 रुपयांचो दंड घाला। गोंयांतल्या कांय पंचायतींचेर टेंडरिंग नेम मोडपाचो आरोप आसा। ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचन आसतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंदीत अधिकाऱ्यां आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या। आरजीपी पक्षा भितर चलिल्लो वाद वाडत आसा। आमदार विरेश बोरकारान अचकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचो ताबो घेतिल्ल्यान राजकीय मळार जायते प्रस्न उपरासल्यात। इतली वर्सां पक्ष चलतालो तो बेकायदेशीर आसा काय कितें अशे साबार प्रस्न पडल्यात। येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षांमदीं युती जावपाची चिन्हां परतून दिसपाक लागल्या। काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं युती जावची अशी लोकांची इत्सा आसा। दोनूय पक्ष एकठांय आयले जाल्यार भाजप वेंचणूक हरतले असो विश्वास गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायला। म्हापसा खून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दिला। या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी नागराज पुजारी हाचो जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारला। हाच्या वांगडाच सर्वोच्च न्यायालयान सत्र न्यायालयाक 8 म्हयन्यां भितर प्रकरणाची सुनावणी पुराय करपाचोय निर्देश दिला। मडगावचो नामनेचो दोतोर सतीश कुडचडकर हांचो चलो संजील कुडचडकर हांच्या अपहरण प्रकरणात मडगाव पुलिसांनी केल्ल्या तपासाक आनीक वेग आयला। ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोनूय दुबावितांक न्यायालयान 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मजगतीं ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत अजून फरार आसा। पुलीस तिचो सोद घेतात। दिवचलच्या फूड कोर्ट वाठारात लायटी पेटनात देखून ह्या वाठारात रातच्या वेळार प्रस्न निर्माण जाता। आमच्या वेवसायाचेर लेगीत परिणाम जाता अशी खंत हातगाड्यांचेर धंदो करपी वेवसायीक उक्तायतात। फाटल्या 1.5 म्हयन्या परस चड तेंपाच्यान लायटी पेटनात अशी म्हायती वेवसायिकांनी दिल्या। राज्यात परतून पावसान बरोच नेट धरला। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बरोच पावस पडटा। फुडले 3 दीस गोंयांत परतून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते खातीर हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला।
वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें कळटा. आषाढी एकादशी निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठलापूर सांखळेंतल्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळात श्रींच्या मुर्तींचेर अभिषेक केलो. ह्या वेळार भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. संस्कृतीमय गोंय आनी तरणाट्यांचें भविष्य घडोवपा खातीर सगळ्यांनी एकवटान रावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान तरणाट्यांक केलां. ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आनी भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठ्ठुरायाचो अभिषेक केलो. मजगती पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या देवळात आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि घरकान्नी सयत भक्तिभावान महापूजा केली. मडगांव कोमनीदादेच्या अध्यक्षपदाच्या नेमणुकेक लागून वाद निर्माण जाला. कोमनीदादेच्या प्रशासकान केल्ल्या अध्यक्षाच्या नेमणुकेक कोमनीदादेच्या कांय वांगड्यांनी तीव्र विरोध केला. कोमनीदादेच्या जमनीर घरां बांदिल्ल्या लोकांक फायदो जावचो म्हणून थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यान हस्तक्षेप करून ही नेमणूक केल्ल्याचो आरोप वांगड्यांनी केला. नुव्या वाठारांतल्या शेतांक परतून एकदा नवसंजीवनी मेळ्ळ्या. फाटल्या वर्साच्या यशस्वी उपक्रमा उपरांत अंदूच्या खरीप हंगामात वट्ट 85,000 चौखण मीटर पडीक जमीन परतून लागवडी खाला हाडल्या. मानायांचो उणाव लक्षात घेवन ह्या वर्सा यंत्रणांच्या मजतीन शेतां रोयल्यात. भरपूर उत्पादन दिवपी जया ह्या भाताच्या जातीची लागवड केल्या. कौशल्य शिक्षणाचो भाग म्हणून मयेच्या महामाया हायस्कुलान आयोजीत केल्ले पारंपरीक फिशिंग म्हळ्यार नुस्तें गरोवपाची सर्त उमेदीन जाली. ही सर्त मयेच्या मानशेचेर आयोजीत जाल्ली. हे सर्तीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. चल्या वांगडा चलयां विद्यार्थी लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्ली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले राजकीय वातावरण परतून एकदा तापपाची चिन्हां दिसतात. 2011 ह्या वर्सा बाळळी जाल्ल्या उटाच्या आंदोलनावेल्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि रामा काणकोणकर हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाला. रामा काणकोणकर हांणी केल्ले आरोप न्हयकारीत मंत्री तवडकरान ते आरोप फटीचे आशिल्ल्याचें सांगलें. ॲडव्होकेट अंकुर कुमार हांचेर जाल्ल्या घातक हल्लो प्रकरणात दिलीप मोर्जे हांची धूव दीपिका तारीक अटक केल्या. मजगतीं दिलीप मोर्जे आनी तांचो पूत ध्रुव मोर्जे हांणी गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तिची अटक बेकायदेशीर आसा असो दावो केला. सोमारा ह्या याचिकेचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. संसदे भायर पत्रकारांक माहिती दिता आसतना एआयचो वापर करून फटीची माहिती पसरवपा संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. हे कृत्य कोणे आनी कित्याक केले ताचो पुलीस सोद घेतात. सध्या एकल्याचेर एफआयआर नोंद केल्या. पेपर फुटी प्रकरण आसूं वा हेर पेपर घोटाळे प्रकरण, दिल्ली पुलिसांनी आता असल्या प्रकारांची चौकशी करपा खातीर खासा टास्क फोर्स स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडला. जेणे करून ह्या फुडें जर कसलेय पेपर फुटी प्रकरण उक्ताडार आयलें जाल्यार तांची व्यापक चौकशी करपाक मजत जातली अशें तांचें म्हणणें आसा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा सांजे 4:30 वरांचेर विकसित वायब्रंट विलेज प्रोग्राम 2026च्या भाग घेवप्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं संवाद साधतले। दर एका राज्य आणि केंद्रीय प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करपी 400 वयर तरणाटे भाग घेवपी प्रधानमंत्री कडेन संवाद साधतले अशें कळटा। सभाघरांतलो दर एक दीस, दर एक वर, दर एक मिनीट आणि दर एक सेकंद लोकशाय घटमूट करपा खातीर वापरचो अशें उपाध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी सांगले। नवी दिल्लीत राज्यसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आणि नामांकीत वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या अभिमुखीकरण सहप्रशिक्षण कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना VP राधाकृष्णन हांणी ही माहिती दिली। अतिरिक्त सचिव नितीन कुमार यादव हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अमरावतीत आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू हांची भेट घेतली। हे बसकेत 3 प्रस्तावांचेर चर्चा जाली। शेतकारांक त्रास जावचो न्हय हे खातीर प्रस्तावांची सविस्तर तपासणी करची पडटली अशें N. चंद्रबाबू नायडू हांणी सांगलें। फाटले 2 दीस जाले आसामात हुंवारावरवीं स्थिती निर्माण जाल्ल्यान लोकांचें जनजीवन विस्कळीत जालां। तशेंच आतां सध्या मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। ह्या हुंवाराचो फटको आशी कुशीकच्या जिल्ल्यांनी बसला अशें कळटा। हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा आसामाचो मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हांचे कडेन संवाद साधलो आनी राज्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। कॅनडाच्या ऑन्टारियो हांगा जाल्ल्या सेमीफायनलीत इजिप्तांतल्या बार्ब समे हिका 3-1 अशी मात करून भारतीय खेळगडी अनाहत सिंगान संवसारीक स्क्वॅश चॅम्पियनशिपांतल्या बायलांच्या फायनलीत पावून इतिहास निर्माण केलो। आता त्याच सुवातेर खिताब मॅचीत ती इजिप्ताच्या रुकैया सलेमा वांगडा खेळटली अशें कळटा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गार व्हड पावस पडिल्ल्यान अमरनाथ यात्रा स्थगीत केल्ली। 6 दिसां उपरांत परतून ह्या यात्रेक सुरवात जाल्या। रामबन जिल्ल्यांतल्या चंद्रकोटे वाठारांतल्यान सुरक्षीतपणान हुपून श्री अमरनाथजी हांच्या पवित्र गुफा तीर्थाकडेन आपलो प्रवास चालू दवरला। यात्रेकरूंक हालचाल करपाक परवानगी दिवचे पयलीं अधिकाऱ्यांनी व्यापक सुरक्षेचे उपाय सुनिश्चित केल्यात।